नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचो देशभरान परिणाम। डीम लिजावेल्यो 70% खणी पडू येता बंद। फिमीने उक्तायलो भय। एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। मायनिंग बंदी काडिल्ली ना। गोय सरकार आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची बंदी अजूनही अस्तित्वान। लिजा दिवपाचे प्रक्रिये उपरांतच बंदी फाटी। सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालांत स्पष्ट। विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता असताना खात्यांनी केल्ल्या कर्मचारी भरती प्रकरणांनी घालचे एफआयआर। जीएडीचे सगळ्या खात्यांचे मुखेल्यांक परिपत्रकावरवी निर्देश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान पश्चिम घाटाचेर काडिल्ले अधिसुचोवणेक मुख्यमंत्री पर्रीकाराची हरकत। निर्णय घेवचे पयलीं गोंयाक विचारात। मंत्री मोयलीक बरयली चीट। आणि गोयच्या भुरग्यांची स्केटिंगात बऱ्यापैकी कामगिरी। गोंयान स्केटिंगाच्यो साधन सुविधा नासतना सुद्धा कारवाराक कैगा जाल्ले सर्तीन गोयच्या भुरग्यांनी दाखयली कळाशी। खबरो विस्तारान। गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचो देशभरान परिणाम जावंक शकता। ताका लागून पुराय मायनिंग आनी स्टील उद्देगाक शॉक बसला। सुप्रीम कोर्टान डीम रिन्युअल बेकायदेशीर म्हणला। पुराय देशांतल्यो 60% खणी डीम रिन्युअलाचेर चलतात हे प्रुडंटाकडेन आशिल्ले डेटांतल्यान स्पष्ट जाता। ह्या आदेशाक लागून देशांतल्यो 70% खणी बंद पडू येता अशें इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज फेडरेशनान मान्य केला। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। सरकाराक गोंयांतल्यो लीज परत दिवन मायनिंग सुरू करतले जाल्यार 3 वर्सां लागतली ही गजाल प्रुडंटान मंगळारा उक्ताडार हाडिल्ली। गोयच्या खण केशीचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचो देशभरान कसो परिणाम जातलो ताचेर हो आजचो रिपोर्ट। उद्देगांतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण भारतांतल्यो सुमार 60% खणी डीम रिन्युअलाचेर चलतात। डीम नेम बेकायदेशीर आसा अशें सुप्रीम कोर्टान थारायला। ह्यो सगळ्यो खणी बंद जावंक शकतात। खणी बंद जाल्यार ताचो स्टील उद्देगाचेर परिणाम। ताचो परिणाम म्हूण बेकारी आनी अर्थीक पेच निर्माण जावंक शकता। ह्या सारकिल्ल्या खणी आड खंयच्याय समाज वावुरप्यान वा एनजीओन कागाळ केल्यार हायकोर्ट त्यो बंद करूंक शकता। गोंय मायनिंग केसींतलो निकाल देशभर लागू जातलो। डीम रिन्युअलाचेर भारतांत 70% खणी चलता अशें इंडियन मिनरल इंडस्ट्री फेडरेशन म्हळ्यार फिमीचें म्हणणें आसा। डीमिंग क्लॉज आसा पळय that is applicable to 70% of all mineral industries in all of India. And ते जर फाल्याच्यान बंद जाले including captive mines of the steel plants जाल्यार मिनरल इंडस्ट्रीची कितें हाल जातले ते आमी समजूंक शकता। देशभरातले कायदो तज्ञ सध्या ह्या निकालाचे विश्लेषण करतात। हो निकाल आपल्या क्षेत्रांत लागू करप काय ना ते सध्या तरी राज्य सरकारांनी थारावप। पूण ह्या निकालाचो संदर्भ दिवन खंयचीय संघटना कोर्टान वचूंक शकता आनी डीम रिन्युअलाचेर चलपी खण बंद करपाची मागणी करूंक शकता। ह्या निकालान राज्य आनी केंद्र सरकारा मुखार मोठें आव्हान दवरला। खणी बंद जाल्यो जाल्यार स्टील उद्देगाक बरोच फटको बसतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोयच्या मायनिंग ऑपरेशनांचेर पर्रीकार सरकारान घाल्ली बंदी सुप्रीम कोर्टान काडिल्ली ना। तशेंच केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान स्थगिती दवरिल्ले पर्यावरण दाखल्यांच्या आदेशाकूय हात घाल्लो ना। सरकार नवी लिजा दिवपाविशीं आनी केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालय नवे पर्यावरण दाखले दिवपाविशीं निर्णय घेतले तेन्नाच तांचे आदेश फाटीं सरतले। ते बाबतींत कांयच आदेश दिवंक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान निकालांत स्पश्ट केलां। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 10 सप्टेंबर 2012 ह्या दिसा मायनिंगाचेर बंदी घाल्ली। 14 सप्टेंबर 2012 केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान गोंयच्या खाणीक दिल्ले पर्यावरण दाखले रद्द केले। गोंयांतल्यो मायनिंग लीज 22 नोव्हेंबर 2007 सोंपिल्ल्यान 2007 नंतर सगळ्यो लिजी बेकायदा थारतात अशें म्हणत सुप्रीम कोर्टान हे दोनूय आदेश कायदेशीर थारायल्यात। नव्यान लीज घेवपाचो निर्णय गोंय सरकार घेमेरेन आनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान नव्यान पर्यावरण दाखले दिमेरेन गोंय सरकारान 10 सप्टेंबर 2012 आनी केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान 14 सप्टेंबर 2012 ह्या दिसा काडिल्ले आदेश चालूच उरतले अशें सुप्रीम कोर्टान आपणाल्या आदेशांत स्पश्ट केलां। ह्या आदी काडिल्ल्या मिनाची गोंय सरकारान पावणी करूं येता। सुप्रीम कोर्टान सुचयल्ल्यो येवजण्यो तयार करच्यो पडटल्यो। वेगवेगळ्या सुवातींनी आशिल्ल्या मिनाची पावणी करपाचें सरकारान थारायलां अशी माहिती सुत्रांनी दिली। गोंयभर पडून आशिल्ल्या 11 दशलक्ष मिनांतल्या 1.67 दशलक्ष मिनाची ह्या आदींच पावणी केल्या। पावसा पयलीं ही तिसरी पावणी जातली।
इतल्या मजगती बगाडिया ब्रदर्साची दुसरी बोट भायर धाडपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. सुमार 1,10,000 टन मीन व्हरपाक शुक्रारा बोट येतली. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचेर दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले आनी मशीनवाले सध्या तरी सातिस्वेद दिसतात. ह्या निकालान खणींचेर पातयेवन आशिल्ल्या लोकांक काम मेळटलें म्हूण आशीर रावल्यात. मात मायनिंगाचेर घाल्ली 20 मिलियन टन कॅपिंगाची मर्यादा कोणाकूच मानवली ना. ते शिवाय ट्रकवाल्यांनी कॉन्त्रादा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरा खाला रावचें म्हूण खण खात्यान घाल्ली पद्दतूय तांकां नाका. सुप्रीम कोर्टान जो काल जजमेंट दिला तो पयलीं म्हळ्यार गोंयकारांनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लो आसा आनी आमी बी तातूंत सहमत जातात, आमी वेलकम करतात. पूण जे पद्दतीन जो जजमेंट जाल्लो आसा ते पद्दतीन गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान तांकां कॉपरेट करप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी जाल्यारच म्हाका दिसता ते योग्य मायनी चलपाक सपोर्ट मेळूंक शकता. कारण इतलेंच आसा की जे इलिगलिटी जाल्ल्यो त्यो परती जावच्यो ना हेची खबरदारी घेवपाक. आनी दुसरी म्हणल्यार गोंयांत जितलो पळय ट्रकाचो मुवमेंट आसा हो इतले आतां सुरू जातले ते मायनीचेर कशें एडजस्ट जातलो हो पयलीं सगळ्यांत मोठो प्रश्न आसा. आनी त्यो सिस्टमॅटीक जर प्लॅनिंग वायज जर तांकां एकोमोडेट करतले जाल्यार कमिटी आसप गरजेच्यो आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम बंद जावप स्पेशली ट्रान्सपोर्टाक हें अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयचे जे मायनींग डिपेंडंट आशिल्ले तांचे बद्दलच हो विचार करून निर्णय दिल्लो अशें म्हाका तरी दिसता. पूण तरी सुद्दां हो 20 मिलियनाचो कॅप आसा तातूंत भितर हे ट्रक जे इतले आमचे ट्रक किंवा जी मशिनरी आसा ती सस्टेन जातली काय कितें हो एक म्हजे मना कायम डावट उरतलो. तशेंच म्हाका दिसता की सरकारान हातूंत सारकेंच लक्ष घालून ह्या लोकांकय बी सगळे बरोबर घेवन हे 20 मिलियन जें आसा म्हाका तरी दिसता की एक 35 मिलियन तरी करचें जेणे करून हे सगळे जितले मायनींग डिपेंडंट आशिल्ले तांकां बरोबर घेवन तांचोय फायदो करून दिवचो. मायनींग बॅन जें केल्लें तें लिफ्ट केलां ही खबर आयकून काळजाक एक उमेद भोगली. गोवा सरकारान हो ट्रान्सपोर्ट मायनींग ट्रान्सपोर्ट जो चलतालो तो कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम करपाची येवजण ट्रक ओनराच्या मुखार घातली. आनी जेन्ना ही येवजण ट्रक ओनराच्या मुखार आमच्या गोंयच्या सरकारान घातली तेन्ना एकूय ट्रक ओनराक कॉन्फिडन्साक घेतलें ना. ही आमच्या ट्रक ओनरांचेर ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीची एक येवजण थापल्या ती आमकां कोणाक मान्य ना. ताका लागून ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीचेर आमचो विरोध आसा की परत ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जरी गोंयांत हाडली जाल्यार असलेच जुल्म काँग्रेसवाल्यांचेर परत जातले. ताका लागून आमचो ट्रक ओनरांचो ह्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीचेर विरोध आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.